किजील एक अदृश्टी वाईट उर्बा जे तुका निराशी कोत्ता, ताका लागून झगडी, भासाभास, झुजां, भितरल्यान राग उत्पन्न जाता, हे सगळे पोंदाक आसता वयल्यान न्हय. वातावरण रुमान बेकार, पूण कितें जाता ताचो कोण पूण फुडो करिना. किजील चड वायट, काजाराचें निसंडोन कोत्ता, दोंड्याचें निसंडोन कोत्ता, इगोर्जो मोडून उडयता. तुजांनी जायत्यो नव्यो इगोर्ज्यो सुरू जाता ज्यो तोगोनांत दुसऱ्यो सगळ्याक फुडो करून मुखार वेता आनी लोकांक लोकीत जिवी देवाची इगोर्ज जातात. देवाची एक पावटी हांव एक इगोर्जीन आसली जी किजिलांनी नास जाली आनी ही एक वायट वस्त. इगोर्ज्याचें मरण तितलें सोबीत न्हय. चड करून जर तिका कोणेंच असल्यो गोडज्यो ज्यो वस्तू करून खरेपणी महान देवा पासत. जर तूं सोजमना किजिलाची उर्बा आनी सोजमना ताची भिरांत जाल्यार तूं ताचो फुडो करचो ना, तूं ताचे विरुद्ध झुजचो ना. तुज्या जिवितांतलो तुवें भायर उडोवंक जाय किजील, राग, क्रोध, गुन्यांव तुज्या काजारांतलो, तुज्या स्वताच्या सोयरीगोतींतलो, तुज्या कामांतलो. कामान ताचो भागीदार जायनाका. हांवें म्हटलां कामान ताचो भागीदार जायनाका, इगोर्जेन ताचो भागीदार जायनाका, इस्कॉलान ताचो भागीदार जायनाका. तुवें तांतलो पयस रावंक जाय. तर किजिलां उत्पन्न जाता जायत्या वेगवेगळ्या वस्तून, पूण एक वस्त बायबल सांगता किजील उत्पन्न कोत्ता ती निड्डुकाय आनी आशा. मुन्यो 28:25. दुसऱ्या वस्तूंची आशा करपी किजिलां लावन घालतात. जो कोण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तो गिरेस्त जातलो. आतां म्हाका सारकें उक्तें सांगो दी की जर आमकां खरेंच देवाचेर विस्वास आसा जाल्यार गरज ना कोणाची निड्डुकाय करूंक. हें तूं समजूंक ना. जर आमी देवाचेर पात येता आमच्या जिवान आनी आमी सत मानता की आमचो मोग कोत्ता आनी आमचे पासून येवजण आसा म्हूण, आनी आमी खरेंच मानतात की ताचो वेळ सदांच सारको म्हूण, जाल्यार गरज ना कोणाचीच निड्डुकाय करूंक. 10 वर्सां आदीं तुका जाय तें तांकां मेलोत जाल्यार तुका निड्डुकाय जावपाची गरज ना, कित्याक तुज्यान देवाचेर मागूं येता आनी सारको वेळ जातोच देव तुजो गरजो पावतलो. आतां हांव सत मानता आमच्यान दुसऱ्या लोकांक खोशी जावंक जायना जांकां मेवता जें आमकां जाय तें, तर घडयेक आमकां खरेंच तें मेवपाक ना. आमेन. हांव हे आनीक एक पावटी म्हणटा, जर आमच्यान दुसऱ्या लोकांक लागून खोशी जावंक जायना जांकां मेवता आमकां जाय तें, तर घडयेक आमकां केन्नाच आमचें मेवपाक ना. कारण हांव सत मानता देव आमकां अमक्याच परिस्थितीन घालता फकत आमची परिक्षा घेवंक, आमची मनाची अवस्था पळोवंक, आमची स्वभावाची परिक्षा घेवंक. आनी एक वस्त आमी समजूंक जाय, ती देवान आमचे पासत येवजण दवरल्या आनी तो ती येवजण पुरी करूंक वेल ते येवजणेचो आमच्या बऱ्या इश्टा परी जावचो ना. वो आनी कोणाय जांकां वखताय तो तुका खेरीतूच मानून दवरतलो आनी देव तुजो मोग कोत्ता आनी तो बरो रस्तो जाणो आनी सारको वेल जाका तुका दिवंक तुजी गरज, तुजी आशा. आनी जर तें तुज्या बऱ्याक जाल्यार, आतां आयकात, जर तें तुज्या बऱ्याक आनी तूं पिरायेन मायोर जाला, बरें जायते पावटी आमकां जायतीं फळां जाय पूण आमकां पालां नात. आनी ताका पालां ना जातोच कितें जाता, पयलें वाडोल येता आनी तूं उमटिता, उमट पडटा. कितले पावटी देव आमच्या काळजान वस्तू घालता त्यो घोड्यान येवच्या खुबच्या वेळा आदीं. फकत देवान तुका उतर दिला म्हूण कितें तुज्या जिवितान जावचें आसा त्या विशीं तें जेरूल जावपाक जाय म्हूण अशेंच कांय ना. ताची मुन्नी तें जावंक शकता घडयेक जाय तूं देवाचो सहकार दिल्यार. देवान म्हाका मिनिस्ट्रीन आयपवलें पूण तें जावंक गरज नासली. जर हांवें देवाक सहकार दिवंक नासलो तर तें घडयेक जावपाचेंच न्हय. सत मानवो मानी नाका. स्वभावाची उदरगत जायना आमकां जाय तें मेवतोच. स्वभावाची उदरगत जाता आमकां जाय तें मेलो ना जातोच आनी आमी तरी थंय रावन देवाक जाय तें कोत्ताना. म्हणटच तूं तर चिंताय कित्याक तुका जाय तें मेलो ना हाची इतलीच सजमणी तूं वाडटा. म्हणजे तुवें देवाक दिल्ली भासाभासाची आजून परिक्षा चलता, ती वाडत वेता
आनी हांव खरें सोत मानता केन्ना त्या चालीन देव आमच्या मुखार कोणाक दवरतलो जाचे लागीं आमकां जाय तें आसा आनी मागीर आमकां सांगतलो आमी ताचे पासत खोरशी जावंक जाय म्हूण. आमेन. हो सगलो एक भाग पवित्र उदरगतीचो तर खिचील निद्दुकायेंत उत्पन्न जाता. लोक सांका आशेची उर्बा आसता जी कितेंच दादोशी नान ताचे लागीं इतलें आसन आनी तरी आनीक जाय. ती किजिलां हुस्कायतात साबार कारांक लागून एक ती केदींच दादोशी आसना कितेंय जाल्यार. आतां म्हाका जाय तुवें फकत एका मिनिटाक आयकूंक. तूं कायमाचो कितलो दादोशी आसा. म्हाका जाय तुवें खरेंच हाचेर नियाळ करूंक. हांवें जायतीं वर्सां क्रिस्तांव जावन सारलीं पूण चड वेळ तितली दादोशी नासली. हांगा थंय 2 दीस अशें आसलेत एक सुमान हांगा थंय पूण अशे दीस सदांच आनी कितें आसा म्हणजे म्हाका जाय आसलें देवान म्हाका करूंक जातून हांव खोशी जावंक जाताली. आनी एक वस म्हाका जाय आसली देवान करूंक. जोर म्हजी मिनिस्ट्री वाडत जोर हें जोर तें जोर आनी कितें जोर जोर जोर. आनी म्हाका तुका सांगो दी जेन्ना लोक निराशी जाता ती शेवटाक त्रास करूंक पडटात. तूं जाणय कोण इगोर्जेन बसून आसा जाची सपनां मागण्याचे फुडारी जावंक पूण तिका सुवात पासून मेलो ना करार करूंक आनी ती थंयसर बसता आनी सुरू करता चिंतूंक कितलो ओदीक बरो तिचो तालो आसा तो आनी त्या मागण्या कोत्ताल्या दुसऱ्या मनशा परस आनी तिका कसो तो जागो मेळोंक जाय तो. मागीर रोखडीच ती लोकां लागीं उलयता म्हाका तिचो तालो बरें लागना तुका आवडटा. म्हाका तिचो तालो बरो लागना. म्हाका दिसता जायतींच गितां जी ती बरयता ती पचपचीत तुका बरी लागतात. आतां तूं म्हणटाय म्हूण म्हाका बरी दिसना. आनी मागीर वेगीच ती आनी दोगां लागीं उलयतात आनी मागीर सगलें म्हटल्यार मागणें कोत्तेल्या फुडाराक कांयच वायट ना. ते तिचे भितर आनी इगोर्जेन फुडारी आसा ताचे भितर आनी देव सो ताका थंय नाका तर ताचें दार बंद करूं येता आनी थंयसर भायर आसा ते मनशान अशें म्हणूंक जाय देवा तूं जाणें म्हज्या काळजान कितें आसा तें आनी हांव फावो त्या वेळार तें घडोवंक दितलोय आनी तूं तें दार उक्तीसर देवा म्हाका करूंक जाय तें हांव कोत्तलो. म्हाका सेवा करूंक जाय खंयसरूय जंय तुका जाय हांवें केली आनी म्हाका आशिर्वाद जावंक जाय. एक वस्त तुज्यान करूं येता ती आदार दिवंक मागण्याच्या फुडाराक जाच्या तुका निद्दुकाय जाल्या ते भाशेन तूं निद्दुकाय विरुद्ध झगडटाय. तूं ती शुसीनाय तूं म्हणटाय ही एक देंवचाराची वस आनी हांव ताचो पालचो ना. हांव तिका नीट करतलो देंवचार हांव तुका मनशाक दाखयतलो की तूं म्हाका निद्दुकाय करूंक तोच बीत करताय ओदीक मोगाथाय जो म्हाका जिवितान मेवला. पूण तुज्यान पळोव येता हांव म्हणटा तें की आमचे भितर कसलें निरोशीपण आसा आमकां मेलो ना तेन्ना. कितें सोंपें लोकांचेर आड वचोंक आनी टिक्का मारूंक आनी नीट करूंक जांचे लागीं आसा तें आमकां जाय तें. म्हजें असलें मोटोर आसा तें केदूनच म्हज्या मोटरांत हांवें निद्दुकी जावचो ना. तर खरेंच जेन्ना लोक तुजे लागीं आसा ते पळोवन तुजी किंमत कोत्ता तुजे लागीं आसा म्हूण तांकां कांय ना ती चावनान तुजे लागीं आसा म्हूण ती चावतात तांकां ना म्हूण. आमेन. केन्नाच निद्दुकी जाय नाका दुसऱ्या लागीं आसा तुका करूंक नाका तें करूंक जाय. हॅलो वोय सिस्टर जॉयसान बरी म्हजी व्हडली मिनिस्ट्री आसूंक जाय आसली वय म्हाका ती एसीच मेळोंक ना. म्हाका ती जाय म्हूण मेळोंक ना. म्हाका ती मेवलो फिनिक्सान सुचलोलो दान घेवन प्रवाचून करूंक आनी हांवें दिल्ली भास दवरूंक आनी हांवें गोरवी जायना जावंक आनी ओजारांनी लोकांक निराशी करूंक कित्याक म्हाका येवन हांगा दिसना म्हूण. तुमी जाणात सगळीं सजमोवपाची जर हांवें निरोप धाडलेलो जाल्यार हे शिश्टानो म्हाका माफ करात पूण म्हज्यान करी नेसो. तुज्यान तें करी नेसो जेन्ना तुवें एक वस करून थारायला हांगा वयर उबें रावचें सोडून जायतें आसा ही भुमिका करूंक. पूण एक भाग जाचे सोरशिलो तुवें पयस रावोंक जाय ती तुका जाय तें आनी कोणा लागीं आसा ताची निड्डुकाय करूंक आनी जायतेच फावटी तुका अशें दिसता त्या लोकांक तें फावो न्हय म्हूण आनी खरेंच तुका दुसरेच वाटेन वता. आमेन. आतां म्हाका हें पोतून म्हणून दी कित्याक हें म्हत्वाचें म्हाका जाय तुवें बरोवन घेवंक कित्याक आयज सकाळीं हांवें म्हज्या नोट्सान बरयलां आमी केदींच दादोशी ना तेन्ना आमकां रोखड्योच दुसऱ्यांच्यो चुकी मेवतात दुसऱ्या रोखड्योच.
तूं कितलें दादोशी आसाय, तूं कायमचें कितलें दादोशी आसाय. तुका दिसता तूं तुज्या काजारान खोशी आसतलें दुसरो मनीस बदलतोच. तुज्या भुरग्यां सांगात तूं खोशी आसतलो जेन्ना तुजी भुरगीं इस्कॉलान वेतोच खोशी जातलो, तुजी भायर वेतोच तुमी खोशी आसतलो, कॉलेजींतली भायर सोदतोच तूं खोशी जातलो. व्हडलें घर मेवतोच, तुका व्हडलें घर मेवलें आतां खोशी जातलो जेन्ना तुका मनीस मेवतोच तें साफ करूंक. आतां तूं खोशी जातलो जेन्ना तुका आनीक एक मनीस मेवतलो तो साफ करूंक, कित्याक आसा तो तुजो आवडीचो न्हय म्हूण. हे सगळें निरासपण आमच्या परिस्थितीन बदलो ना. हे कितें घाणें आमचे भितर आसा तें, आनी ते 100% देवाचे पदवेचेर विस्वास दवरिनात आमच्या जिवितान. बायबल स्पश्ट म्हणटा, जर तूं देवा थंय खोशी आसल्यार तो तुका काळजाची खोशी पुरी कोत्तलो. तुका जाय त्या पाटल्यान तुका धांवंक गरज आसची ना. तूं देवा पाटल्यान धांवंक जाय आनी तुवें देवाचो मोग करून ताच्या राज्यान सेवा करूंक जाय आनी तुवें मागणें करूंक, तुवें वेताय थंय आशिर्वाद जावंक जाय. आनी चलतात केन्नाय तुवें देवाक म्हटल्यार, आतां तूं जाणूय देवा हांव अजुनूय रावता, पूण हांव जाणा तूं त्या विशीं चिंताय म्हूण. पूण अशें न्हय, बरें म्हाका सजमना देवा हांव कित्याक वावरिनाय तो. त्यो सगळो वेळ वावुरता. तो वावरूंक सुरू जावंक ना तुका तुजो सहयोग आनी प्रकाशनी मेळल्या उपरांत. देव आतां पासून वावुरता. आमेन. जेन्ना तूं देवाचेर पुरायन आनी सामकोच विस्वास दवरता तेन्ना तुका शांती मेवता. पळया जॅकब 4. आसा निड्डुकाय एक वायट विशय आनी आमकां कोणाक नाका ती निड्डुकाय म्हूण थावें जाल्लें. एकूच वाट कितें बरें कोबार करूंक, तें सामे बाजार हाडूंक, कबूल करूंक, फुडो करूंक, ताची मुलां पळोवंक आनी मुतकार वचोंक. कुडीक तुका एक भयण वा भाव आसत जाची तुका निड्डुकाय आसा, तांकां देणी आसात ती तुका नान. तुका अशें दिसता मा आनी पाय ताची चड आपुरबाय कोत्ता तुज्या केल्या परस. सांपडलोय सारकें न्हय. बरें तें सगळें विसर आनी तें तुज्या जाता तितलो बरो भुरगो जा. आमेन. जिवीत भर निड्डुकायेन भरोन तुजें सगळें जिवीत काबार करिनाका. हे ग्रांत जेकोबान म्हाका खरेंच आदार दिल्या. एका वेळार म्हज्या जिवितान जेन्ना हांव बरींच निराशी आसली, जायत्यो वस्तू म्हाका जाय आसल्यो ज्यो म्हाका मेळ्ळ्यो नासल्यो आनी हांव चडूच आसली जी बायबल म्हणटा तशें कुडीच्या वावरान तांकां खुशाल करूंक. कोण पूण कुडीचो वावर कितें तें जानत? तें आमी करूंक चिंतात जें फकत देवाच्यान करूंक जाता. आनी बायबल आमकां शिकयता बारीक नियाळ करून पयशी जेन्ना आमी कुडीची कामां करूंक मन घालतात, एकूच अनुभव आमकां मेवतलो तो निराशपण आनी दूख. तुका जाय ते भाशेन मेवचें ना. तुका जाय तें तुका मेवतलें देवाक सांगून, मोगाल मनीस जावन, देवाची सेवा करून, ताचेर पातयेवन तें करूंक. किजील कित्याक लागोन जाता? जाकोब 4:1. किजिलां तुमच्या मदें खंयथान उत्पन्न जातात. झुजां आनी झगडी तुमच्या मदें खंयथान उत्पन्न जातलीं. तुमच्या भितर झूज कोत्ता त्या वंडोवायेन थान ती उत्पन्न जातात काय? तो म्हणटा किजिलां सुरू जातात, ताका सगळ्यो वस्तू जाय तातून. घडयेक ती जुट्टी, घडयेक एक संवसारी वस्त, घडयेक एक उदरगत, घडयेक कसलेय तरेची मिनिस्ट्री. वस्तू ज्यो आमकां जाय. तूं निड्डुकी आनी तुका जाय तें मेलो ना. तुका जाय तें मेलोंक एकूच रस्तो आनीक कोणा लागीं आसा तें निड्डुकाय फावो ना. दुसरे वस्तरेक पळोवपाची बंद कर. जर तूं हांगा आयल्या वस्तरी अशें चिंता तुजी कूड म्हाका आसोंक जाय आसली, म्हाका तुजी केंस आसोंक जाय, म्हाका हें जाय तें जाय. नाका. शीक तुजें कितें तें तुवें जाता तें परी थाऱ्यार घालूंक. कित्याक तूं निराशी जावन आनी जिवीतभर तुकाच दुमालो दिवंक, कित्याक तुका एक बारीक बॉडी जावंक जाय आसून 2 टाका मोटय, पूण तें तूं न्हय.
आनी जितले तूं तुज्या चुकी विशीं तूं तुजें मन लायता तितलोच लोक तेका पळयता. सो तुजें तोंड बंद केल्यार कोणूच पळयपी ना. आमेन. आमी सगलीं सुंदर, त्यो केन्नाच कचरो रोचची ना. ताणें आमकां दोन एकल्यान रोचल्यात. आपल्या हातान, आमच्या आवयच्या कुसव्यान, दादले आनी अस्तोरी सगळे दादले सोबीत, सगळ्यो अस्तोऱ्यो सुंदर. आमेन. आनी खरी सोबिताय भायर थान ती येना, ती भितर थान येता. हांवें सुंदर अस्तोऱ्यो पळयल्यात ज्यो विरूप 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 विरूप. तूं निड्डूकायेन भरत आनी तुजी आशा पुरी जायना. तुमकां कितें जाय तें तुका मेलो ना. तुमी दुसऱ्यांचो जीव घेतात कित्याक दुस्वास करप म्हणजे जिवेची मारप तुजे काळजांतान. हांव इतलो फुडें वेचना म्हणून हांव तांचो दुस्वास कोत्तां. वय देव तांकां कितें म्हणटलो तें हांव चिंता. हांव जाणो देवाक आमचे परी तसली चिंतना ना. आमी लोकांचो मोग कोत्तात वा करिनात. मोगाचें एक फळ मोग न्हय निड्डूकाय. बरें पूण म्हाका दिसता तशें म्हज्यान कांय करिनेचो. केन्नाय सुरवातेक आमच्यान कांय करिनेचो. पूण हांव तुमकां सांगता, जर तूं देवाचें उतर एक वखद कशें उजार केल्यार जशें हांव सांगता तुमकां, तुज्यान त्या वस्तूंक फुडो करूं येता. जर खरेंच तुका निड्डूकायेचो प्रश्न आसा जाल्यार हांवें केला तें कर. तूं सगळे ग्रांत वाज जे आसात निड्डूकाय आनी लोभ आनी हाचेर आटापलेले आनी तूं बरोवन काड आनी तूं तुज्या कंप्युटरान घाल आनी ताचें पुस्तक कर आनी गवायकी दी. आनी जेन्ना तूं त्या मनशाशी आसतोस जाची तुका आदींच निड्डूकाय आसा, तूं हे सगळे ग्रांत थंय वेच्या आदीं गवायकी दी. मागणें कर. देवाक सांग तुका आदार दी म्हूण. तूं एका इश्टाशी वच आनी म्हूण म्हाका गरज तुवें मागणें करूंक, कित्याक म्हाका निड्डूकाये विशीं प्रश्न आसा आनी ते म्हाका म्हज्या जिवितान नाका. सो ताचेर तूं आक्रमण करशी देवाचो आदार घेवन. देंवचार आपूण आयला ते धोलीन परत वेतलो. तुज्या जिवितान हे प्रश्न काबार जायना. तूं म्हणटाय वय हे भाशेन म्हाका दिसना. कोडी एक जॉयसा सिस्टाची एक निड्डूकाय वयर सीडी घालता. बरें आसा ती बरी सुरवात करूंक, पूण म्हज्यान तुका सांगयात आनीक घेवंक जाय. तुज्या जिवितान एक किलो आसतोच देव कोणाक तुजो जबाब तुका कुलेरार भरोवंक दिवचो ना. तुवें खूद तोंड भोव ताकाच घेवंक जाय. आमेन. हांव शिकयता हें सगळें म्हाका खंय मेळलें गे. म्हाका थोड्या भागांनी आडकोल आसल्यो आनी हांवें ताचो जबाबांचो अभ्यास केलो. आतां म्हजे लागीं म्हाकाच जबाब ना, पूण तुकाय जबाब आसात. आनी जर तूं देवान तुका उजार करूंक जाय, जर तयार तुवें जावंक जाय, खूद सोदचें पडटलें. स्वताक जबाब मेलोंक, देवाचे सोदीन तुजो वेल सारूंक, तुजो वेल मागण्यान, तुजो वेल अभ्यासान, तुजो वेल वाचून, तुजो वेल उतराची गोवायकी दिवन आनी मागीर न्हय तुजे प्रस्न सुटोवे जातले, पूण तुज्या जिवितान तुज्यान आनीक कोणाकूय आदार दिवंक जातलें. व्हड आशेन कित्याची पाटी तूं लागतत, पूण ती वस्त तुमच्या हातान पडना. ते दादोसपण ती खुशालकाय तूं सोदताय. जेन्ना तूं तुमचें मोदें झगडीं झुजा कोत्तात आनी म्हाका हो वस आवडटा, हातून म्हजें जिवीत बदललें. तुमकां मेळोंक ना कित्याक तुवें मागूंक ना. बाबा म्हाका हें मेवतोच. म्हज्या जिवितान म्हाका कितें व्हड मेळोलें. तुका कितें जाय तें देवा लागीं माग. सोर तें सारकें तो तुका तें दितलो. सोर तें सारकें न्हय जाल्यार तुवें मागल्यार बरें ताणें तें दिवंक ना. कित्याक संवसारान वायट वस म्हणटा तें नेमून ना तें तुका मेळोंक. वय सिस्टर जॉयसा परी म्हजी व्हडली मिनिस्ट्री आसूंक जाय आसली. ना मागी नाका. तुका जाय ही आसली, पूण घडयेक ताच्या वांगडा येता ती जबाबदारी तुज्यान सांबाळूंक जावपाची न्हय. आनी जर तुका ती आसूंक गरज जाल्यार तूं देवाक विश्वासी राव आनी तो तें जाता कोत्तलो. लोक म्हजेशी येवन म्हणटा कशी म्हजी मिनिस्ट्री सुरू करूंक. हांव म्हणटा अदीक बरें तूं मागणें करूंक. तुज्यान अशेंच भायर वचोन बरें म्हाका दिसता हांवें कितें सुरू केलें बरें. तुजो न्हय तुका देवा कडल्यान उतर येवंक जाय आनी देवा कडल्यान तुका उतर येतच तुका चडशी गरज ना आनी कोणाचेर वचारूंक, कारण देव तुका मुखार व्हरोन दाखयतलो. तुवें आनी कोणाचो दुसरो भाग जावपाची गरज ना. गरज तुवें जावंक देवाच्या मुलाचो, ताची रोचना तुज्यान वावलेली. हालेलुया. हाचे वयर म्हज्या बरोबर तुज्यान 1 मिनिटाक निलायलू येता सगल्यो वस्तू ज्यो तुका निराशीत कोत्तात. बरें जर तुका जाय तूं काजार जाल्लें तो मनीस बदलूंक देवाक विचार. तुका करपाचें बंद कर. मुखार वच, आनंद भरीत जा.
देवाक वावर करूं दी. सो तुका नोकरेन वाड जाय जाल्यार तूं आसा थंय एक बरो कामदार जा. तूं इतलो किमती वोन जा की तुजे विनेताच्यान कांय करी नेजो आनी ताचे खातीर देवा लागीं माग. आनी जेन्ना सारको वेळ पावतो जो तो सारको त्यो तुका दितलो. तूं पळय जा त्यो वस्तू आसा ज्यो आमी चिंता आमकां जाय, ज्यो खरेंच आमचे कडेन आसल्यो तर आमकां खोपाचें आमकां नाकात. म्हाका आवडटा वेचीक पुताची काणी चिंतूंक. जेन्ना धाकटो भावान बापाशी येवन म्हटलें, पाय म्हाका आतां म्हजो वांटो जाय. आनी हें म्हाका सदांच उमेद जाता की ताणें ताका तो दिलो. आदींच आपल्या काळजांत जाणव जावन की तो ल्हान आसलो ताचो फुडो करूंक. ताका कित्याक दिलो? कित्याक एकूच वाटेन तो भुरगो दादोशी जावपाचो. तो भायर वचोन ताका थावें जावंक की जें ताका जाय आसलें ताची गरज ताका नासली. तो थंय भायर गेलो आनी बायबल सांगता ताणें आपली गिरेस्तकाय विबाडली. जेवन एक पाटकी जिवीत ताचें दुडू संपलें. तो एका दुकर पोसतल्या शेतकाम्याशी रावलो आनी शेकी दुकरांक खावट घालता तीच खावंक पावलो. ताणें आपली चूक वळखून म्हटलें आनी परत बापायशी वेतालो म्हूण म्हटलें. वय ताणें बापायक सोडलोलो तेन्ना ताणें म्हटलेलें, म्हजो वांटो म्हाका दी. परत येतोच दुकराच्या गुडान रावल्या उपरांत ताणें म्हटलें, म्हाका तुजो चाकर कर. चलत आयज हांव कोणा लागीं उलयतां. व्हडलो अंतर आसा म्हाका दी म्हाका दी म्हाका दी म्हाका दी म्हणून. म्हाका दी. एकूच तरेन म्हज्यान खोशी जावं येता तुवें दिल्यार. दुकराच्या गुडान थोडे पावटी रावचें पडटा. चलो तुमी कांय जाणा जाणात हांव कितें म्हणटा पळय तें. आमेन. चलात. आमच्या जिवितांत थोड्यो घडण्यो घडल्या उपरांतूच आमकां गमोन येता. तूं जाणोय कितें? म्हणजे वय म्हाका नोकरेन वाड जाल्ली पूण खरेपणी ताची म्हाका गरज ना. गरज हांवें देवाशी जावंक. वय देवाक आर्गां. तूं जाणोय हांव एक आनफार मनीस आनी म्हाका काजार जावंक खोशी आसा. पूण तूं जाणो एक खबर आसा म्हाका देवाक खरेंच जाणो जावंकच्या आदीं हांव तयार आसा जाल्यार कित्याक सोद तें हें मातशी सुरक्षीत ना, मातशी स्वार्थी आसा. आनी जर हांव काजार जाल्यार घडयेक तो एक व्हडलो गोंडोल जातलो. तर तूं म्हाकाच कित्याक पयलो बदलिनाय? कित्याक तूं पयलो म्हजेर वावरना? आनी जेन्ना हांव तयार जातोच देवा तुज्यान म्हाका एक पवित्र एक वत दिवं येता आनी तुज्यान रातीन म्हाका जाय तें जावं येता. कित्याक तूं मुखार वचोन देवा थंय आनंद घेना आनी देवा सांगाता आनंद भोगिना? आनी तुज्या जिवितान आसा त्या लोकांचो आनंद घे आनी बंद कर चिंतूंक सगळ्यो वस्तू ज्यो तूं चिंताय तुजे लागीं आसूंक जाय म्हूण खुशाल जावपाक. जेन्ना सोदते हें सोर तें तुका सारकें आसलें आनी तूं मायर जाल्लो ताचो फुडो करूंक देव तुका तें पयलेंच दिवन काडपाचो. तूं म्हणटाय वय देंवचाराचें कितें? म्हाका दिसता फकत देंवचार म्हजो आशिर्वाद आरायता म्हूण. ओ तूं चोड जोडटाय. तर फकत देंवचार जर म्हज्यान आनी आत्मीक झुजाचें शिकोय येता, जर म्हज्यान देंवचाराक आनी फोर्सान पाठ करूं येता जाल्यार म्हाका जाय तें मेवतलें. तर देंवचाराक बोबो मारुया. हांव तुमकां सांगता हांवें उपास केलो आनी मोरता तितलो तोजवीत करूंक म्हाका जाय तें. म्हणजे हांव इतलो लांब उपास केलो म्हजी सायज सो इतली देंवसोर. कित्याक हांवें चिंतलें ही वाट म्हजी मिनिस्ट्री वाडटली. आनी म्हाका एक सोपण पडलें तूं जाणूय. आनी म्हाका आनीक देवाक रावोंक नाका जालें. म्हाका तें आतांच जाय आसलें आतां. ह्या बिल्डिंगान हांव कोणा बरी तरी उलयता काय? पूण गरज ना तुवें ते भाशेन जियोंक. हांवें शेकी निर्णय गेलो की जेजू आयलो तो म्हाका जिवीत दिवंक आनी ताचो आनंद घेवंक. आनी एक दीस चुकलो जाल्यार तर एक दीस आनंदाचो म्हज्या जिवितान चुकल्यार तर एक दुखीची खबर. ती एक व्हड दुखीची खबर आनी तातूंत कितलें चिंतपाचें आसा. पूण एक वाट तुज्यान खुशाल जावंक तुवें कितेंय केल्यार पासून आनी वेगळी आमची मन थारावंक जाय सारक्या मार्ग्यार.
हांव तुका पुरें पातयन देवा की जर म्हाका करूंक मेळना जें हांव चिंता कोत्ता म्हूण जाल्यार एक कारण आसा की तूं जाणय की हांव नकलो म्हूण आनी जरी हांवें बरी मनाची अवस्था दवर तेन्ना तूं म्हाका दिवंक थारायतलो आनी म्हजे कडेन आसपाचें ताचेकीन दोबरात दितलो. सर आमी देवाचेर आमचो विस्वास दवरल्यार आनी शांती आनी दादोसपण सोडल्यार आमी एक थारावो घेता हांव कोत्तेली जे गरज हांवें करूंक म्हज्या जिवितान शांती मेळोंक तेन्ना सुवात आसचिना किजिलां भितर सरोंक. किजिलां चोरतात आमचो आशिर्वाद जो देवाक जाय आमी घेतलेलो ताणें आमकां शांती आनी सांगात आनी एक वोटांक आपयला आनी उपकार करून आमच्या सांगातार रावात आमी परत येतोच. हांव तुमकां सांगतली कशें तुज्यान अंतूर हाडूंक येता दुसऱ्याच्या जिवितान. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायल्ड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.